रेस मांगूस आयपीबी प्रकल्पा आड उद्देग वेपार आनी वाणिज्य संचालनालयान दवरिल्ली सुनावणी आयपीबीचे अधिकारी नाशिल्ल्यान फुडें धुकल्ली। काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष तुलियो डिसोजान ह्या प्रकाराचेर नाराजगी उक्तायली। आयपीबीचे अधिकारी आसल्यारूच रेस मांगूसांतल्या तळाव्या लोकांक सुनावणे खातीर आपोवचे अशी मागणी तुलियो डिसोजा हांणी केली। आज आमचे रेस मांगूस गांवान एक व्हडलो 5 स्टार हॉटेल, 4 स्टार हॉटेल आणि एक मल्टी लेवल पार्किंग फॅसिलिटी गव्हर्मेंटान एक प्रोक्लेमेशन करून न्यूजपेपरार घातलेले पब्लिकेक कितें ऑब्जेक्शन आसा त्या प्रोक्लेमेशनाक ते प्रोक्लेमेशन जेन्ना आयलें आमी ताका ऑब्जेक्शन मांडलें लोकांनी, सगळ्या गांवच्या लोकांनी आनी आमी काँग्रेस पार्टीच्या तर्फे आमचे ऑब्जेक्शन मांडलें। सो आज तांणी आमकां 3 हे ऑब्जेक्शनाचे हियरींग करपाक टायम दिलो। सो आमी सगळे आयले, पूण तांणी आमकां सांगलें, जी हियरिंगाक मॅडम बसल्या तिणें सांगलें आमकां की आयपीबी जोडे हो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तेंचो कोण ना, की तुमचे पळय कितें प्रश्न आसा ते तुमकां आन्सर करपाक हांगा आमकां खबर ना आनी आमचे कडेन कितें डॉक्युमेंट आमी विचारताले की ते ना। कित्याक हांवें पयलो प्रश्न जो मांडलो तेंचे 31,000 स्क्वेअर मिटराचो येदो व्हडलो प्रकल्प जो तांणी नोटिफाय केला प्रोक्लेमेशनाचे मार्फत, ताचेर एक सादारणसो प्लॅन सुद्दां तेणी आमचे कडेन दिवना। कित्याक हांवें जो प्रकल्प आयपीबी कडेन मांडला ताचे एक RTIन डॉक्युमेंट काडलेले, ताणें थोडेशे डॉक्युमेंट आमकां दिल्या, पूण त्या डॉक्युमेंटान हांव आर्किटेक्ट जावन म्हाका एकूय प्लॅन असो दिसूंक ना। कित्याक आमकां एक रुटीन प्रोजेक्ट तर सबमीट करतलो टावन प्लॅनिंगान, कोण एक धाकटो आपणाच्या घराचे दुरुस्ती सुद्दां करतलो जाल्यार ताका 1000 प्लॅन्स, 1000 क्वेरीज असतात, सेटबॅकाच्यो, हायटीच्यो, झोनिंगाच्यो, सायट प्लॅनाच्यो, रोड एक्सेस। सो आमी तिका विचारलें, हे तर डॉक्युमेंट तुमचे कडेन ना जाल्यार कसलें हियरींग जातलें। आनी आमची पयली मागणी तिचे कडेन आशिल्ली की हे हियरिंगाची डेट आनी एक दी आमकां, जेन्ना ह्या आयपीबीचो ऑफिसर हांगा आसतलो आमचे प्रश्न उत्तर दिवपाक वा आमचे प्रश्न तरी सुटावे करपाक। सो ती म्हणपाक लागली पळयता आपूण सरकार कडेन मांडटा आपूण,